मार्कूचें शुभ वर्तमान. जेजून उरपोंजीक म्हणलें, एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोपता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकलो. जमीन आपणा वस्तोगी फळ दिता. पयलीं पालो, मागीर कोणोस आनी शेकी कणसांत गुडगुडीत गोठो. आनी शेत पिकतोच लुवणी पालवी म्हणून रोखडोच तो विलो लायता. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया, वो कसली वपार घालून तें चित्रावुया. त्या सांसवाच्या कोणया पोरी तो जमनीर वोंपता तेन्ना संवसारांत आसात तितल्याय बियां परस सुपुल्लो, पूण वोंपले उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगल्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो कांटयो फुट्टात की वेतावेल्या सुकण्यांक ताचे सावले तोला आसरो घेवंक मेळटा. ताच्यान आयकून घेवंक जाता तसल्या सोबार वपारांनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वपारी शिवाय तांचे कडेन उलय नासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगलें फोडून सांगतालो. देवाचें उतर हें.